नमस्कार. डेट विथ कॅन्डिडेट कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमी आसा सांत आंद्रे. आयचे आमचे कॅन्डिडेट आसा सांत आंद्रेचे बीजेपीचे कॅन्डिडेट फ्रांसिस्को सिल्वेर. सर, आमच्या कार्यावळीन तुमकां येवकार. तुमी 4 फावट हांगसरल्यान निवडून आयला. ह्या फावट लोक कितें म्हणटात? चार पावट म्हजें नांव फ्रांसिस्को सिल्वेरा. 4 पावट हांव निवडून पयलो काँग्रेसीचेर येयल्लो आनी हे पावट हांव बीजेपीचो कॅन्डिडेट म्हूण म्हाका बीजेपी पार्टयेन तिकेट दिल्ली आसा. हांव पयली सुवातेर थँक्यू म्हणटा आमच्या पार्टीच्या प्रेजिडेंटाक श्री सदानंद शेट टनावडेक, तेच बरोबर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक, तशेंच आमचे सतीश भाई दंडाक आनी सगळ्या आमच्या बीजेपीच्या लिडर्सांक. तेणी म्हाजेर विस्वास दवरलो आनी म्हाका सांत आंद्रे मतदारसंघांत ही तिकेट बीजेपीची तिकेट म्हाका फावो केल्ली. फाटीं हांव 4 वर्सां पयले निवडून येयल्लो काँग्रेसीचेर. लास्ट टायम आमी 2017 काँग्रेस 17 येयल्ले, पूण आमचो सरकार जावपाचो आसलो काँग्रेसीचो, पूण आमच्या भितर सरकार जावंक ना कांय कारणाक लागून चडशे आमचे चीफ मिनिस्टर जावपाचे वावुरताले. सगळे व्हडले लिडर जे आमचे असले दिगंबर कामत, प्रताप सिंग राणे, लुइजीन फालेरो, रवी नाईक, सुभाष शिरोडकार, आमचे बाबू कवलेकार, जे लिडर असले ते फकत झगडोंक लागले आनी ही पार्टी जावंक ना. ही पार्टी जावंक ना ती पडोवन बीजेपीन एक चान्स घेतलो आनी तेणी हो बीजेपी सरकार घडलो. म्हाकोडे आमचे सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हो म्हाजो बरो मागपी आसलो. तेन्ना म्हाका रोखडोच ताणें आपयलो दुसऱ्या दिसाक, सिल्वेर बाब तूं कित्याक रावता, त्या वाटेन विस्वाजीत उडी मारता, तूं यो म्हूण. पूण कांय कारणाक लागून हांव उरलो. पूण तो म्हाका सदांच कितेंय आसलें जाल्यार तो म्हाजें काम करतालो, केन्नाच ना म्हणोंक ना. आनीक जेन्ना तो इतलो म्हाका कडेन बरो आसलो तेन्ना आमचे देवा लागीं मागोन घेवपाक जाय, तो आमचे मदें ना. पूण जेन्ना म्हाका आमच्या मतदारसंघांत खुबशे प्रॉब्लेम जावपाक लागले, आमचीं कामां जायना जालीं, सगळे वाटेन म्हाका त्रास जावपाक लागले. आनी जेन्ना आमचे सांत आंद्रे मतदारसंघांत 7 विलेज पंचायत आसात, 7 पंचायतीन 59 मेंबर्स पंचायत मेंबर्स आसात, इन्क्लुडींग सरपंच. ऑल 59 पंचायत मेंबर्सांतले अरावंड 57 पंचायत मेंबरांनी सिल्वेर बाब सर म्हणूंक लागलो तूं कितें करता, आमची कितेंच कामां जायना, कोणूच कामाक लागना, डेव्हलपमेंट जायना, रस्ते जायना, उदक सारकें मेवना, इलेक्ट्रिसिटीचे प्रॉब्लेम आसा, बेजीक नीड्स आमकां मेवना. जरी तर तुका चान्स पडटा जाल्यार 57 मेंबर्सांनी सारकें पर्सनल येवन म्हाका सांगलें, प्लस वेल विशस आमचे फ्रेंड सर्कल जे काँग्रेसीचे आसले आनी दुसरे बीजेपीचे म्हाजे बरे मागपी आसले, तेणी म्हाका सांगलें सिल्वेर सर तुका जाता जाल्यार बीजेपीन वच, कितें तरी आमच्या गांवांत सांत आंद्रे मतदारसंघांत सगळे विलेजींत कामां जातलीं, कोण तरी भुरगे कामाकूय लागतले. आनी त्या कारणाक लागून हांवें सगळे तेंचे विस्वासान घेवन फ्रेंड सर्कलांक घेवन सगळ्यांक कांय सांगोंक ना, वोटर्सांक कांय सांगोंक पावोंक ना, पूण इतल्या 57 मेंबर्सांनी सांगलें बीजेपीचे आमचे बरे मागपी आनी तेणी आमच्या लोकांनी सांगलें आनी हांव बीजेपीन गेलो. 10 जाणां बीजेपीन गेले. हांव पयलोच आसलो वचपाचो, हातून दुबाव ना. ते म्हाका सदांच आपयताले, पार्टी प्रेजिडेंट आपयतालो, चीफ मिनिस्टर आपयतालो, सतीश डे म्हाजे जायते मिटिंगे जाले, पूण आमी 10 जाण एकठांय जावन बीजेपीन गेले. बीजेपीन वचोन खुबशें काम म्हाजें डेव्हलपमेंट आमच्या मतदारसंघांत जालेलें आसा. सुमार 100 कोटींचें आमचें काम चलता, डेव्हलपमेंट जाता. जावं इलेक्ट्रिसिटी पावर डिपार्टमेंटान जायते इम्प्रुवमेंट म्हाजो जालोलो आसा, अंडरग्रावंड केबलिंग, जावं वॉटर सप्लाय इम्प्रुवमेंट जालोलो आसा. रोड्स तुमी चोयता आसतले, एवरी विलेज पंचायतीन ऑलरेडी मोस्टली हॉट मिक्स जालेले आसात, थोडेशे उरलेले आसात, थोडेशे दिसांनी फाटीं टेंडर येयल्ले, थोडे उरलेले आसात आनी सगळे फुडें सगळे जातले. टोटल जेन्ना हांव भितर सडोन जायते भुरग्यांनी गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटान पोस्ट येयल्ले, जायत्या भुरग्यांनी एप्लाय केल्ले आनी जायते भुरगे आमच्या मतदारसंघांतले एप्लाय केल्ले जे क्वॉलिफायड जाले. नियरली 200 जॉब्स म्हाज्या मतदारसंघांत आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन मेवलेले आसात. गव्हर्मेंट जॉब्स थोडे लागलेले आसात, थोडे आतां ऑर्डर येयलेले आसात, मेमोरंडम येयलेलो आसा, फुडें कोड लागलो म्हूण तेंचे उरलेले आसात. इतले तर जॉब्स आमच्या मतदारसंघांत लागले. जेन्ना काँग्रेसीन आसतना म्हाजें कांयच काम जायनासलीं, थोडीशीं काम जातालीं, इतले जॉब मेवनासले. जायतें डेव्हलपमेंट हांवें केल्लें आसा. हांव जेन्ना काँग्रेसीनूय आसलो तेन्ना हांवें GSIDCन वायस चेअरमॅन आसलो. सगळे आमचे चर्ची आसले, मोस्टली चर्चीस ऑलरेडी हांवें चर्चीस जे आमचे
आगासाई चर्च मोड, श्रीदांव चर्च मोड, जिजस नाजारेथ श्रीदांव चर्च मोड चॅपल मोड, सेंट मॅथ्यू आदोशी चर्च, आंपारो चर्च, जावं आमचे आवर लेडी ऑफ गौदलप चर्च, सेंट एंड्रू चर्च, आमचे श्रीराम आणि इतले चर्चीस प्लस आमी टेम्पल्स जशे श्रेष्ठी शांतादुर्गा टेम्पल, दोंगरी सातेरी टेम्पल, नेवरा आनी जायते अशें करून हांवें जायतें डेवलपमेंट केल्लें, इम्प्रुवमेंट केल्लें, ब्युटिफिकेशन केल्लें. आनीक आतां जें आमी पंचायत घर ते टायमार हांवें पंचायत घरूय बांदलेली नेवरा, कोणेंच बांदूंक ना जालीं. व्हडलें नेवरा पंचायत घर बांदलें विथ कम्युनिटी हॉल, सगळी एम्युनिटीज घेवन नेवरा गांवांत. बाती गांवांतूय तशेंच ग्रावंड बांदलो नेवरा, बाती गांवांत पंचायत घर बांदलें विथ कम्युनिटी हॉल आनी सम एम्युनिटीज. आतां भितर हितून BJPन सरोन विलेज पंचायत घर गोवा वेल्ल्या 3.5 कोटीचें आतां सुरवात आसा. गोवा वेल्ल्याचो ग्रावंड सुरवात आसा 4.5 कोटीचो. फाटीं हांव आमदार आसतनाच काँग्रेसीन आसतना 11 कोटीचें काम केल्लें, सुरवात केल्ली. पूण गोवा वेल्ल्याचे पंचायत जे पंचायतीन मेंबर आसले, सरपंच आसले, ते इल्लिगल काम करता म्हूण तेणी कोर्टान गेले आनी तें काम उरलें. आतां आमी ते कोर्टांतल्यान भायर काडलेलें आसा पंचायतीन, आतां तें काम चालू आसा. श्रीदांव गांवांतूय पंचायत घर ऑलरेडी टेंडर जाला, वोकड दिलेले आसा, तेजें काम सुरवात जातली. नेवरा जे पंचायत घर बांदलेलें तितून आतां आमी AC हॉल करतात. 1,80,00,000 म्हणून AC हॉल करता, कित्याक गांवच्या लोकांनी आमचे कडेन मागलेलें. जायते आनिकूय आमी सुलाबाड लेक आसा, एक आमी ऑलरेडी टेंडर काडलेलो आसा 4.5 कोटींचो, सुरवात जावपाची आसा. NOC मेळोंक ना म्हूण उरलेली आसा. नॉट सुलाबाड लेक, भाती लेक. सुलाबाटूय लेक हांवें फाटीं ऑलरेडी आमी इम्प्रुवमेंट केल्लो, तेजेय फुडें हें काम जातलें. जे आमचे दोंगरी गांवांत आजोसी मांदूर दोंगरी गांवांत बांद म्हणलेले आसात, बांदांतल्यान उदक शेतान येता, तितून ऑलरेडी आमी अरावंड 60 to 70 क्रोसाचो एस्टिमेट केलेलो आसा. एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल मेळलेलो आसा. थोड्या दिसांनी टेंडर जावपाचो, कित्याक कोड लागलो म्हणून उरलें. जी आमकां हिंगा दिसता सगळीं शेतां आमी शेतकारांक लागून शेतां आमी हें करपाक सोदतात, रोवपाक सोदतात, तेंची आमी इम्प्रुवमेंट करूंक सोदतात. कित्याक शेतकार भाव सारके त्रासान पडलेले आसात. बांद मोडोन उदक खारें उदक येवन हे त्रास जाता म्हूण आमी जायतें इम्प्रुवमेंट केल्लें आसा. आनीकूय नेवरा गांवांत ऑलरेडी आमी एक फाटीं 9 कोटींचो ऑलरेडी WRDचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान कन्जर्वेशनच्या डिपार्टमेंटान एक व्हडलो बांद बांदलेलो आसा. हेज्या फुडें जायतें इम्प्रुवमेंट जातलें, हातून दुबाव ना. आनीक फुडें हांव जेन्ना आमच्या मतदारसंघांत आतां भोंवता, आयज आमी आजोशी ह्या मावलिंग वार्डार आसात. पयलीं आयज आजोशी सुरवात केली आसा, आजोशी मांदूर दोंगरी सुरवात करता. आयज सुरवात केली डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक. आमचे मदें बरोबर आसात हे वाड्यावयलो पंचायत मेंबर बाब सुप्रियाना पंचो, दुसरो पंचायत मेंबर बाब आमचो फ्रांसीस पो, आमचे एक सरपंच धडारीचे आमचे पयलींचे बाब प्रेमनाथ जावं डॉक्टर आमचो कामत. आमी सगळे भुरगे डोर टू डोर भोंवतात. बरो रिस्पॉन्स आमकां आहा, लोकांचो रिस्पॉन्स आसा. सिल्वर बाब तुवें जायतें काम केलेलें आसा म्हणटा, जायत्या भुरग्यांक हे जॉबाक लायलेले आसात, जायतें तुवें इम्प्रुवमेंट केलेलें आसा. त्या कारणाक लागून तुका आमी परत एक फावट निवडून दितात, हातून दुबाव ना. आनीक जायतो रिस्पॉन्स म्हाका बरो आसा. म्हाका खात्री म्हाका दिसता हांव सांत अंद्रे मतदारसंघांत निवडून येतलो, कित्याक BJPचे वोट्स आसात. BJPचे अरावंड 3,500 to 4,000 वोट्स आसात. ते वोट्स BJPचेच आसात. मातशे वयर सकयल जाल्यार व्हडलें कांय डिफरन्स ना, कोणूय ह्या वटेन दुखलेलो आसल्यार प्रॉब्लेम ना. पूण 3,000 वोट्स BJPचे आसात. हांव काँग्रेसीन आसलो, म्हाजेय पर्सनल वोट्स आसात. काँग्रेसीचे लोक म्हाका हेल्प करतात, तातूंत दुबाव ना. आनी जायते बरे मागपी म्हाजे बरोबर आसात. हे डबल वोट्स म्हाका पडटले, डबल जावन आनीकूय इन्क्रीज जातले, हातूंत दुबाव ना. हे भाव म्हाका खात्री आसा, हांव खरेंच ह्या मतदारसंघांत परत आनीक फावट लोकांच्या आदारान, सगल्यांच्या आदारान हांव जिखोन येतलोच. आमी पळयता की सांत आंद्रे मतदारसंघान खुबशे लोक हांगासर अनएम्प्लॉयमेंटाक लागून भायर गेल्या. तांच्या खातीर बी कितें तुमचें तकलेन आसा? आमचे खूब कम्युनिटी, मोस्टली आमची कॅथलीक कम्युनिटी सांत आंद्रे, आगासाई, गोवा वेल्ल्या, बाती, श्रीदांव, बांबोली, आजोसी मांदूर आनी थोडे हिंदूय भुरगे खुबशे UK गेल्ले आसा, लंडन गेलेले आसात, पॅरिसाक आसात, दुसरे कंट्रीनी आसात.
खरेंच तेवूय भुरगे जे हिंगा काम इतलें सगल्यांक काम आमकां गव्हर्मेंटा कडच्यान दिवपाक जायना, पॉसिबलूच ना. इंडस्ट्री तरी खंयचे आमच्या मतदारसंघांत येयले जाल्यार खुबसो प्रॉब्लेम आसा. हिंगा आमच्या गांवांत इंडस्ट्री कित्याक काडटा हे पयलेंच प्रॉब्लेम जाता. कित्याक आमकां बरी इंडस्ट्री हाडटलो जाल्यार पंचायतीचें परमिशन जाय पडटा, रेजोल्युशन घेवचें पडटा, ग्रामसभेचें रेजोल्युशन घेवचें पडटा आनी ग्रामसभेन तर रेजोल्युशन सगल्यांनी एकठांय करून दिलें जाल्यार आमचे बरे इंडस्ट्री हाडूंक जातात, बरे नॉन पॉल्युटीज इंडस्ट्री हाडपाक जातात. हेज्या फुडें हांव पंचायती कडेन सगल्या कडेन मागतलों जरी तर इंडस्ट्री हाडपाक जाय जाल्यार बरे फॅक्टरीज जावं इंडस्ट्री आमच्या मतदारसंघांत येवपाक जाय जाल्यार तुमी पयलें रेजोल्युशन जावं ग्रामसभेक रेजोल्युशन मांडलें जाल्यार आमकांय बरें पडटलें. आनी जे आमचे भुरगे गेलेले आसात, खुबशे UK लंडन गेलेले आसात, पॅरिसाक फ्रांसाक आसात, ते खरेंच खुशाल आसात वीथ फॅमिली. हांव जाणा आमच्या मतदारसंघांत आमचे विलेजींत आमच्या वाड्यार अख्खे फूल फॅमिली गेलेले आसात. ते थिंगा काम करून खरेंच सॅलरी बरी आसा. थोड्यांक लाखांनी सॅलरी आसा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख इतली तरी सॅलरी तांकां मेवता जाल्यार पूण ते गोंयांत आसात. गोंयांत येतातूच, तेंची घरां आसात, तेंचे फॅमिली आसात, पूण ते हॅप्पी आसा म्हणटा. कोण दुखी ना. कोण चडशे कोणाक कामाक ना जाल्यार ते थोडे एक एक दुखी आसतले, सगळे म्हणना हांव, पूण ते हॅप्पी आसात. हिंगा येयले म्हणटच ते आमकां सगल्यांक भोंवडायतात. हें सारकें आमकां आनी कांय एक्सपेंडिचर करपाक कोणाकूच पडना. ते आमकां कुशेन दवरतात. कित्याक ते बरे आसात, हॅप्पी आसात, फॅमिली वीथ सगळे फॅमिलीच गेलेली आसात. लोकांनी तुमकां फुडलो चान्स दिलो जाल्यार फुडल्या 5 वर्सां खातीर तुमचे कितें प्रॉमिसीस, विजन आसा? परत म्हाका आमच्या मतदारसंघांत चान्स दिलो जाल्यार आनी चान्स दितलेच, हातून दुबाव ना. 100% म्हाका लोक मनांतल्यान वोट मारतले. कितले पार्टी आसात ते खबर आसात. एक आमची BJP आसा, दुसरी काँग्रेस आसा, तिसरी TMC आसा, चवथी आप आसा, पांचवी RG आसा, 6वो एकलो इंडिपेंडंट आसा आनी 7वो NCP. टोटल 7 पार्टीज आसात. आमची BJP पार्टीचो ऑलरेडी वोट्स आसात. अरावंड 21,300 वोटींग आसा. अरावंड जावन एक 17,000 वोटींग जायत. आमकां लोकांचो विश्वास आसा. म्हाका हे लोक मनांतल्यान हांव कसो मनीस, कशें कितें तें, कसो एप्रोचेबल आनी हे 7य कॅन्डिडेटांक धरले जाल्यार लोकां कडेन विचारात खंयचो कॅन्डिडेट तुमकां एप्रोचेबल आसतलो, खंयचो कॅन्डिडेट तुमकां मनांतल्यान बरो आसतलो, काळजांतल्यान कोणाक पावता तो आनी स्वभावाचो. कोणाकूच आमी केन्नाच दुखयना. म्हजेर कोणूच म्हजो दुस्मान न्हू. सगळेच कॅन्डिडेट आसात म्हजे बरे मागपी फ्रेंड सर्कल. हांव कोणाकूच दुखोवपाक सोदना. आनीक जें फुडें हांव कितें करूंक सोदतां, सगळे विलेजींत जे स्पोर्ट्समॅन आसात, फुटबॉलर्स आसात, क्रिकेटवाले आसात, जावं सगळे स्पोर्ट्समॅन आसात, सगळे विलेजींत जे जे ग्रावंड नायत ग्रावंड फुडल्या 5 वर्सां भितर ग्रावंड बांदून दितलो, बरें इम्प्रुवमेंट करतलो, बरें ताका एम्युनिटीज हांव सगळ्या ग्रावंडाक हांव करून दितलो. दुसरें आनीक तें जें आमी म्हणटात भुरगे आमचे कामाक नात, जे भुरगे फुडाराक जे गव्हर्मेंट जॉब्स येतलेच, एडवर्टिजमेंट येतले, खुबशे गव्हर्मेंट जॉब उरलेले आसात. मॅक्झिमम आमच्या मतदारसंघांत हांव गव्हर्मेंट जॉब दिवपाक वावुरतलो आनी मॅक्झिमम जो आमचो गव्हर्मेंट येतलोच, BJP गव्हर्मेंट जातलोच गोंयांत, तातूंत दुबाव ना. आनी BJPन जरी तर म्हाका ह्या भुरग्यांनी सगळ्या वोटर्सांनी वोट करून हाडलो जाल्यार हांव BJPचो आमदार जातलों आनी आमची कामां खुबशीं आमच्या मतदारसंघांत गव्हर्मेंट जॉबाक भुरगे लागतले. आपल्याक निवडून हाडीत जाल्यार आपूण जाता तितले जॉब लोकांक दितलो अशें ते प्रॉमीस करता. सर तुमकां आमचे कडल्यान ऑल द बेस्ट.